मोगाच्या भावा भयणीनो, आंकवार मारिया जावन आसा पवित्र सोबेची आवय. आयचो विशय आमकां म्हणटा, मारयेन केलें तशें पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र सोबेंत नवेपण हाडून जेजूचें राज वाडोवया. आंकवार मारिया सदांच पवित्र आत्म्याच्या एकचारान जियेली. ह्याच पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती देवाच्या पुताची आवय जाली आनी पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र सोबेंत आपल्या दोयाल मोवाल आनी सेवेच्या कोरण्या वरवीं नवेपण हाडूंक ती बार घेवन वावुरली. तर आयचो विशय मनात धरून आतां देवाचें उतर आमी आयकुया. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवं नाये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एक जाणार मनीस म्हूण समजत, ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशेपण. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, तो जाणाराक ताचेच नाट बुदीन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयलोलें आसा, जाणार मनशांची चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पर जाणा. म्हणटोच मनशां विशीं कोणेच बोडाय दाखोवंक नाये. खरेंच सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काल, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हे. देवाचे वडकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात ती सोगलीं. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात ती सोगलीं. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात ती सोगलीं. संसार आनी संसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात ती सोगलीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोभदना तसल्या मनशांक. जबाब सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात ती सोगलीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सर्वंडारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजे मूख पळोवंक आशेतात, जेकोपाच्या देवा. जबाब सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आनी तिचे जियेतात ती सोगलीं. उद्गार सर्वेस्पराक जुय जुय. जेजू म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले कारवी तुमी, जायशे हांव तुमकां करतलो. सर्वेस्पराक जुय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस्त जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पालोन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भुण्यानो, आयचो विशय मनात धरून एक घडलेली घडणी, एक जिविताची काणी तुमच्या मुखार दवरता. आंद्रे फ्रॉसार्ड, पॅरिस, फ्रांस देशांतलो हो एक फामाद एथेइस्ट ऑन बाबार्थी. तो देव ह्या संवसारान नासलोले परी जियेतालो आनी परगडटालो. तो एक फामाद बरोवपी जाल्ल्या कारणान ह्या संवसारान देवूच ना म्हूण अशें परगट करूंक ताणें जायतीं पुस्तकां बरयलीं. पूण एक दीस ताच्या जिवितान एक आत्वेच तरेचें विजमीत व आत्वेच तरेन ताच्या जिविताचें रुपांतर बदलणी जाता. असोच एका दिसा आपल्या कातोलीक इश्टा वांगडा सांजेच्या वेळार जेवणाक वेताना ताचो इश्ट आपल्या कसलें तरी फिरगोजेन गरजेचें काम आसा म्हूण सांगून ताका कारांत एक सुरो सांडून वेता. आपलो इश्ट येवंक चड वेळ जाल्ल्या कारणान तो आपल्या इश्टाक सोदूंक त्या फिरगोजेन भितर सोदता. जेन्ना आंद्रे फ्रॉसार्ड फिरगोजेन भितर सरलो तेन्ना ताणें पवित्र संस्कार आसलोलो थंय नियर द टॅबर्नेकल सगलोच उजवाड पडलेलो. थोडो वेळ ताणें फिरगोजेन सारलो. त्या वेळार ताणें आपल्या काळजा मनान कितें तरी आत्वेंच अणभवलें आनी भोगलें. त्या पोरजोळीत उजवाडान ताचें मुखामळ पोरजोळीत जालें आनी तो फिरगोजेंतलो भायर सरलो आनी केन्ना आपल्या घरा पावलो तें ताका कांय समजलें ना. तेच परी आपल्या जिवितान कितें घडलें तें ताका समजूंक ना. ह्या आपल्या अणभवलेल्या दर्शना वरवीं आनी त्याच भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसलोल्या जेजूचे भरतेन आनी शोकतेन ताच्या जिविताचें रुपांतर व बदलप जालें. ताणें मागीर बावतिजमाचो संस्कार घेतलो आनी जेजूक आपल्या जिवितान आपणावन तो क्रिस्ती बावार्थी जालो. जो मनीस एकदां देव ना म्हणटालो आनी परगडटालो आनी जियेतालो आनी दुसऱ्यांकूय सांगतालो, ताणें 1969 ह्या वर्सा एक पुस्तक बरयलें. पुस्तकाचें नांव जावन आसा गॉड एक्झिस्ट, आय हॅव मेट हिम. गॉड एक्झिस्ट, आय हॅव मेट हिम. आंद्रे हो मनीस आपल्या ह्या पुस्तकान बरोवन म्हणटा, ही टच्ड मी and I am transformed. देव खरेंच आसा. हांव ताका भेटलां. ताणें म्हाका हात लायला आनी म्हज्या जिविताचें रुपांतर केलां. सदांच तो भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसलोल्या जेजू मुखार जायतो वेळ सारी. आपल्या बरोवपा उदेशी जेजूचें राज वाडोवंक तो भार घेवन वावुरतालो. प्रितीच्या बाबा भुण्यानो, पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हणजे देव आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं कितें सांगता तें आंकवार मारयेन आनी झुजेन आयकलें आनी देवान तांकां आपल्या पुताची आवय बापूय जावंक हें वर्तें भाग आनी देणें फावो केलें. तेच भाशेन आमी आमच्या बावतिजमा आनी क्रिस्माच्या संस्कारा उद्देशी मेळ्ळोल्या पवित्र आत्म्याचे कुरपेन आनी देण्यांनी देवाचो थाळो आयकूंक घेवंक, ताच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी जिवंक आमकां दर एकल्यांक देवाचो उलो जावन आसा. आयच्या ह्या समाजांत जायते जाणांचे आनी जायते तरेचे आनी भाशेचे उले व ताळले आमकां आयकूंक येतात. भोव करून सोशल मिडियाचेर बऱ्या जिविताक पावयतलो उलो वो वायट जिविताक पावयतलो ताळो, बरें करूंक सुचयतलो ताळो वो वायट करूंक सुचयतलो ताळो, खंयचो वो कोणाचो ताळो तूं आयकता ते भाशेन तुजें जिवीत जातलें. पूण आंकवार मारये आनी झुजे भाशेन त्याच पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आनी आदारान आमी सदांच बरें जिवीत जिवन आनी बऱ्या जिविताक आमकां पावयता ती वाट आनी ताळो आमी आयकूंक आनी विंचून काडूंक. ताच्या पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या नोवेनान आमी मागुया. ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमकां म्हणटा, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. ही जेजूची उतरां आमी गोट मनात धरून जेजूची शिंकोण आनी ताची उतरां आनी ताच्या दोयाळ मोबाळ करण्याची आमी देख घेवन आमच्या बऱ्या उतरां करण्या आनी जिविता वरवीं आमी जियेता आनी वावुरता थंयसर आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां दिल्लें कार्य भार घेवन फुडें व्हरूंक आनी ताचें राज वाडोवंक
त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा या नोवेनांतल्यान आम्ही मागून घेऊया. पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. बेलंकनी भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन, तुका सुरवेक थावन जेजूची आवय जावंक विंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते गोडेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. ए दुखोवलेल्यांचे माये, तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बसायल्याय, तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उचारच्यो. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशलकायेन जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. ए देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे संस्थेल्याचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्याच संतोषान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतलें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. आतां 9 पावटी नोमान मोरये म्हणच्यो.